ह्याचे मीस युट्यूबाचेर अपलोड करूंक आमकां आदार दिल्ले आसात. नांव नाका म्हणून एका कुटुंबाचे संदे एंटनी डिकुन्ना आनी ताचे कुटुंब बँगलोर, HS मिरांदा बँगलोर, हजबंड रोजी, ओशीन आनी ओलेन मस्कट. ह्या कुटुंबाच्या इराद्या पासत आयच्या मिसा वेळार मागोवंक तुमचे लागीं आमी विनंती करता. Gavyanove ekitami Navaryami amcha somya Vandantaka bhakti nami Hasiyami amcharaya Pratya somyachi निजाय की विचित महिमा ताची करताम का विस्मित पृथ्वी दिन वाजता ताची वडवी काय रसना वाकलता ताची बळवण काय नव्यानवे एकितामी नवार्यामी आमच्या सोम्या वंदनताका भक्ती नामी हसियामी आमच्या राया. म्हज्या मोगाच्यानो ह्या आयच्या मिसाची तेसावां अशीं आसात. आलोरा जोआना डिसोजा ताच्या तिसऱ्या जल्मा दिसा मीस दितात जॉन्सन आणि अश्विनी डिसोजा. विन्स्टन कॉलिन डिसोजा ताच्या जल्मा दिसा बाळका जेजूक अर्गां दिता. तशेंच बाळका जेजून केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां दितात जेनिफर डिकॉस्टा, आयरीन फ्रांसिस डिसोजा, नॉलिटा पॅरिस, ट्रिसा फर्नांडीस, कार्मेल मायेक अर्गां जावन. देवादीन फ्रांसिस आनी मोनिका नोरोना हांच्या आत्म्या खातीर मागता प्रिया पिंटो. देवादीन नतालिया डिसोजा हिच्या आत्म्या खातीर मागतात पेट्रिशिया डिसोजा आनी कुटुंबाचे. कुटुंबान सरलेल्या सरसन्यांच्या आत्म्या पासत मागतात लोरा डिसोजा आनी तिचें कुटुंब. देवादीन स्टॅनली आनी एलिझा डिसोजा हांच्या आत्म्या खातीर मागतात कॅथरीन डिसोजा. देवादीन ट्रिजा आणि ॲग्नेस लोबो हांच्या आत्म्या खातीर मागतात फिलोमेना फर्नांडीस. देवादीन जुलियाना डिसोजा हिच्या आत्म्या खातीर मागता ऑजवर्ल्ड आनी ताचें कुटुंब. ह्या सर तेसावां बराबर आमची तेसावां सोम्या मुखार दवरया. आमच्या लागीं मागणी विचारल्या सोमेसांचो उगडास काण तांचे पासत आमी सवळार आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. भावनो भयणीनो, फ्रांसाच्या क्रांते वेळार एका भितरल्या माद्रींच्या कोवेंतांतल्या सर भयणीक गिलोटायनाच्या खांब्यार सोडून जीव मरले. ती 16 जाणां भयणी आज मार्तेरां जाल्यांत, सांतिनी जाल्यांत. तांचें स्मरण आज आमी करता आसतना तांणी वारयल्लें तें रगत क्रिस्तांवपणाचें बी जालां. तांचे साक्स आमकां सुमेस्तांक एक प्रेरण. तर जेजू आज सुवार्तेन आमकां सांगता, म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. सोम्याक आमच्या रिती रिवाजींचें बलिदान नाका, बदलाक ताका जाय आमच्या जिवाचें समर्पण, आमच्या जिविताचें बलिदान. केदाळ आमी हेरांचो मोग करता, केदाळ आमी हेरांक बक्षिता, केदाळ आमी हेरांची सेवा करता. आमकांच विसरून आमी पेल्याच्या गरजेक पावता, त्या वेळार आमी आमकांच मोडटा.
तें जावन आसा आमच्या जिणेचें बलिदान. तसलें बलिदान करूंक तो समी आमकां ह्या धर्म भयणींच्या मागण्यान प्रेरण दिवन दी आनी अशें सोम्याच्या पावलांनी चलोंक आमकां फावो करून दित म्हणून आयच्या मिसाळान आमी मागया. जायते फावटी आमी स्वार्थी जाल्या, आमचें क्रिस्तांवपण आमच्या जिणेद्वारे आमी दाखोवंक ना, आमी जियोंक ना, हेरांक आमी स्कांदल जाल्या. सर आमची पातकां उगडा साकाडया, देवतान बगसाणें मागया, नितळ काळजान नितळ मनान हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. सर आमची पातकां वळखून सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगवंतान संवकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं, आमचे सर पातकां बगसून आमकां सासणाच्या सुखाक वन पावो. आमेन. सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. प्रार्थुया. भोवमोगाळा बापा, तेरेस आनी तुज्या 16 जाणां भयणींनी तुज्या मोगा खातीर रगत वारून रक्त साक्षांचो मुकुट जोडलो म्हणून आमी संतोश बरीत जाल्या. तांचे देखीन आनी विनवणेन आमचो भोवाट थीर जावं, आमचे सुगूण वाडत वचो आनी कश्टां ताळण्या मदें अडकळी मदें तुजी भुजवण आनी धैर्य आमकां सदांच भोगूंक मेळ्ळो. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी हेजेकिया पिडेन पडून मरणाचे तणीर पावलो. आमोजाचो पूत प्रवादी इसाइया ताचेशी आयलो आनी ताणें ताका म्हळें, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुज्या घरांत सारकी वेवस्था घाल, कित्याक तूं मरतलोय, तूं वांचो नाय. हेजेकियान आपलें तोंड वणटीचे कुशी परतिलें आनी सर्वेस्परा कडेन मागणें केलें, सर्वेस्परा, हांव तुजे मुखार विश्वासीपणान आनी प्रामाणीक काळजान चल्लां आनी हांवें तुका मानवता तें केलां म्हूण उगडास कर. आनी हेजेकिया व्हडल्यान रडलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर इसायाक आयलें, वच आनी हेजेकियाक सांग, सर्वेस्पर तुज्या पुर्वजा दाविदाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलां आनी तुजीं दुकां पळयल्यात. हांव तुज्या जिविताक आनी 15 वर्सां सडयतलो. त्या भायर हांव तुका आनी ह्या शहराक असिरियाच्या रायाच्या हातांतली सोडयतलो आनी हें शहर राखतलो. इसाइयान म्हळें, अंजुराचो लेप करून हाड आनी तो रायाच्या कोसळाचेर लाय.
आनी तो रायाच्या केसोळेचेर लाय आनी तो बरो जातलो. हेजेकियान म्हळें, हांव सर्वेस्पराच्या घरा येतलो म्हूण तूं म्हाका कसली कुणां दिताय? सर्वेस्परान आपणे बासयल्या ते करतलो म्हूण जाणा जावंक तुका सर्वेस्पर दितात ती कुणां ही? पळय, हांव देंवत्या सुर्याची सावळी आहाजाच्या पावंड्याचेर 10 पावलां फाटीं सरशें करतलो आनी देंवून गेल्लो सूर्य पावंड्याचेर 10 पावलां फाटीं आयलो. देवाचे उतर हे. देवाचे ओडुपकार. मरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलाय सर्वेस्परा. मोरणांच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. हांवें म्हळें, म्हजें जीवन येदोळ पर्यंत अर्दें सरूंक ना, तरी हांवें संवसार सोड वच जाय आनी म्हजी उरलेली वर्सां पातळा लोकांत हांवें खर्ची जाय पडला. मरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. हांवें म्हळें, जियेतल्याच्या गांवांत आनीकी हांव सर्वेस्पराक पळेवचो ना. हे पृथ्वीचेर जियेतल्या मदें कोणाकच हांव देखचो ना. मरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. गवळ्यांच्या तंबा परी म्हजो तंबू देंवून धडला. माग मोळतेल्या बरी म्हजें जिवीत तुवें कोवळ्ळाय. मागावयले तुवें तें कातरून काडलाय. मरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. तुजे खातीर सर्वेस्परा म्हजें काळीज जियेतलें. म्हजो जीव तुवें म्हाका फाटीं दिलाय. तुवें म्हाका गूण केलोय, तुवें म्हाका वांसयलोय, म्हजी पिडा भलायकेंत बदलिली. मरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक जय जय, हालेलुया. सर्वेस्पराक जय जय, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पराक जय जय, हालेलुया. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सुमी. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पराक जय जय, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमच्याय सवय आसूं. भगवंत मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. महिमा तुकाय सोमिया. त्या दिसांनी एक साबत दिसा जेजू गोवांच्या शेतांमदल्यान चमकतालो. ताच्या शिसांक भूक लागली देखून ते कणश्यो मोडून खावंक लागले. फारिजांनी हें पळयोवन जेजू लागीं म्हळें, पळय, तुजे शीस साबताच्या दिसा करूंक आडवरलें करता. पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागल्या वेळार कितें केल्लें म्हणून तुमी वाचून नेणात. देवाच्या घरांत भितर सरून फकत याजकांक शिवाय ताका जावं ताच्या सांगात्यांक जावं खावंक आडवरले समर्पीत उंडे तांणी केले ना तुवें. खरी एक साबताच्या दिसा देवाळांत याजक साबतचो विशय मोडटात तरी ते गुन्यांवकार जायनात म्हणून मुळांत ते नियमशास्त्रांत तुमी वाचून नेणात. देखून हांव तुमकां सांगता, देवाळा प्रास व्हरतो हांगा आसा. म्हाका जाय दया, बलिदान न्हय. ह्या उतरांचो अर्थ तुमकां कळीत जाल्लो जाल्यार निरापराध्यांक तुमी केदींच अपराधी करते नात.
तर मनशापूत साबत असो धनी. देवाचे उतर हे वखले तुका क्रिस्ता. क्रिस्तातही म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक विगार आसलो, उदार मन आसत, कोणाचो राग ताच्या काळजांत तो दवरिनातलो, हेरांक बोगसूंक सदां तयार, हेरांक तो पात येतालो, तो दुबाव मोतीन दवरिनातलो. एक फावटी अशें घडलें, एक भिकारी ताचे सरशें आयलो आनी ताची काणी आयकून विगारान ताका 500 रुपयांचो एक नोट दिवन धाडलो. हे खाजेतोरान पळयलें. तो त्या खाजेतोराक तो ताच्या विगाराक दुरसलो. कित्याक फादर तुमी ताका पयशे दिले? तो भाजी काडनोजी. तो पळया तुमचे पयशे विबाडन परतून भीक मागूंक येता गिना आमी म्हण. ताणें सांगली काणी ती सत न्हय. तुमी ती सत म्हणून पात येता तुवें कितें? ती काणी पुरा ताची घडपाक ती सत न्हय. ताणी ती काणी रंगोवन रंगोवन सांगल्या आनी तुमी ताका पातयल्यात. असल्या दगलबाजी मनशा विशयान तुमी जागृत आसचें बरें फादर. बरें, विगारान समाधानेन आयकलें. उपरांत काजेतोराची पाट तापून तो म्हणा लागलो, फादर, हांवें ताका पयशे दिल्ले ताची काणी हांव पातयलो म्हणून न्हय. असली ती काणी गुंतूंक ती हांवें पातयेवच्या बरी सांगूंक ताणें केल्लें प्रयत्न पळोवन हांवें ताका पयशे दिले अशें म्हणालो. भावनो आनी भयणीनो, ही आसा दयाळाय. तसली एक काणी गुंतीची जाल्यार खंडीत जावन तो एका संदिग्ध परिस्थितींत सांपडला. ह्या कसल्यागी गंडांतरांत शिरकला म्हणलें विगार समजलो आनी अशें ताणें दयाळाय दाखयली. तो ताची जडती करूंक वचूंक ना, बदलाक तो ताचे वयर पातयेलो, ताचेर ताणें विश्वास दवरलो आनी ताणें ताका सहाय केली. भावनो आनी भयणीनो, देवय असोच म्हणून आयच्या वाचपांनी आमकां आयकूंक मेळटा. आयच्या पयल्या वाचपांत देवान हेजेकिया रायातय दयाळाय दाखोवची आमी पळयली. हेजेकिया राय एकलो खोटो राय जावन आशिल्लो. देवान ताच्या खोटेपणाक लागून ताका शिक्षा दिल्ली. पूण हेजेकिया कितें करता? वणटी कुशीक परतून वडल्यान तो रडटा. आपणाच्या पातका खातीर देवातून बोगसाणें मागता आनी मागणें करता. देव ताचें मागणें आयकता, ताका बक्षिता आनी ताचें आवक तो चडयता. आनी आयचे सुवार्तेंत जेजू फारिजेवांचें अप्रामाणीकपण खंडन करता. फारिजेवांनी देवाचे व्हड व्हड उपदेश जावन आसले ते पेल्याचो मोग, दुस्मानांक बोगसाणें, निराधार्यांक आसरो, पातक्यां थंय दयाळाय, असल्यो गरजेच्यो संगती सगळ्यो विसरून सोडल्यो. तांचे विशयान तांणी गण्य केलें ना. हे उपदेश तांणी पाळले नात. ताच्या बदलाक दोळ्यांक माती घालूंक भायल्यो रितीरिवाज्यो मात तांणी पाळल्यो आनी स्थांतीपणाचो बागेवंतपणाचो वेस तांणी पांगुरलो. ताच्या दोळ्यांक रगत ना, पूण तोंडांत सैलापाचीं उतरां आसात. हेरांक ते शिकयतात, पूण आपल्या वैयक्तीक जिवितांत तांची शिकवण ते पाळिनात. असलें फटिंगपण, असली दगलबाज जेजू खंडन करता आनी सांगता की ताका जाय दया न्हय बलिदान. ताका जाय दया न्हय बलिदान. तो साबत असो धनी देखून ताणें पाळचे तसलो साबत म्हणजे देवाक भितरली तशी भायली मानता तसली जिणी प्रामाणीकपणी जियोवंक जाय म्हणून जेजू आमकां शिकयता. भगवंत
आगोस्तिनीची तेरेज आणि तिच्या हेरा 15 जाणां सांगातणींनी ह्या भितरल्या माद्रींनी गिलोटायन खांब्याक आपली तकली दिवन आपलो जीव भेटयल्लो तो दीस आज आमी समरमता. ह्या दिसाचो स्मरण आमी करता. ह्यो भितरल्यो माद्री न्हय मात्र आपल्या बेचाच्यो भायल्यो रिती रिवाजी पाळटाली, बदलाक ताच्याके चड जेजू खातीर तांचो मोग व्यक्त करूंक आपणाच्या जिवाचें बलिदानच ती भेटोवंक शकली. तर तांची देख आमी घेवन आमच्या समर्थीचो मुळावो कायदो जो एकामेकाचो काळजांतान मोग करचो आनी मोगा पासून गरज पडल्यार आमच्या जिवाचें बलिदान आमी समर्पण दिवचें. तशें करूंक जेजूच आमकां ह्या येवकरिस्ताद्वारे उदार मन दिवन दी. अशें करूंक आमकां साध्य करून दी म्हणून आयच्या मेसाळार आमी मागया. आमेन. जीवन मुझे सोमिया मोते तेरे माका संसारिया पोयला जावये खरे बलिदान बाकी जिने मोचे नेना बेटों कशे बाकी जिने मोचे नेना बेटों कशे उदार काळीज बापा तुझे क्रिस्तार बर्या सारखे उदार काळीज बापा तुझे क्रिस्तार बर्या सारखे. बोनो बुडीनो म्हजे आनी तुमचें आमच्या जिविताचें हें बलिदान सरपदविदार देव बापाक मानवल्लें सावनी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पदसभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. कणवड्या बापा तेरेज आनी तिच्या सांगातणींच्या कश्ट मरणाच्या उगडासाक आमी भेटयता. ती देणी दयेन तूं मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं तांकां आपल्या कश्ट दगदामध्ये मेळ्ळें तें भोळ आनी धैर्य, तशेंच ताचे वरवीं आमकांय सर ताळण्या विघ्ना मदें घटाय आनी तीरपण मेळो. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजा उभारूया. आमी ते सर्वेस्पराथायु बार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीनु आसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळजीन सर्वंतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तेरेस आनी तिच्या सांगातिणींनी जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्याच कतकायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णकायेन परजळटा. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान एका स्थळ्यान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा संवसाराच्या सुरवेर तावन मनीस तुजे बरी पवित्र जावच्याक ताच्या बऱ्याक पडटा ते सदांच करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सवे आमी तुजी भुरगीं तर आतां हांगा एकवटल्या तुज्या पुता दुवांचेर तुजी दयाळ दीस घाल
आनी आमच्या देण्यांचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड ताचे पदवेन जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमी सांडलेलीं आसतना आनी तुजेशी परतून येवंक आमकां बळ नातलें तेन्ना बोवडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून आपलो एकलोच पातक नातलेलो जावनूय आपणाकच आमचे अधीन केलो आनी कुर्सार मरोवंक तो तयार जालो. आपले हात सर्ग आनी संवसारामध्ये विस्तारचे आनी एक शाश्वत खरार स्थापूंक वेच्या वेळार आपल्या शिसां बराबर पास्क समरुमूंक तो जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी ताणें म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जातच सगळी रसना आपणा सवे बापाचे वेंगेन परतून हाडूंक आपूण कुर्सार रगत व्हरोवंक वेता म्हणून सणान सावन ताणें दाखासुऱ्यान भरलेली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वरवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bhavata so good purgatoria. Somi Jesu melo, Somi Jesu melo, Somi Jesu jivan zala. Oh, Bhavata so good, ami pargatao. Jesu nowyan yetholo. जेजू आमचें पास्क आनी सरणत असली शांती देखून ताचो उगडास काडून ताच्या मरण आनी पुनर्जीवनपण आमी समरमता आनी ताच्या येण्याच्या भागी दिसाक आमी आशेवन रावता. देखून विश्वासी आनी खऱ्या देवा, मनशांक तुजी इश्टगत नव्यान जोडून घेतल्या तेच बली आमी तुका आतां समर्पिता. कणमुळ्या बापा, जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या ह्या एका बलिदानांत वांटो दिलाय, तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भेद आनी वेगळा चारनातले एकेच कुडीन तांकां तूं एकठांय. फ्रांसीस आमच्या बागेवून बापा, पिटर पॉलमच्या गवळी बापा कडेन मनाच्या आनी काळजाच्या एकवटांत आमकां सांबाळ. काकुळदारा देवा, आमच्या मेल्ल्या भाऊ भयणीक प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबांतल्या सरसान्यांक तुज्या गोपान घे. एक दीस तांचे बराबर आनी अवकार मरये भगवंत सुजेत सुपती, भगवंत तेरेस आनी तिच्यो सांगातिणी, तशेंच सर धर्मदुतां आनी भाग्यवंतां मदें भाग्यवंतां कशीं सरकार तुजे मुखार आसतले आवडलो बरवसो आमकां आसा. हो वेळ पावसर ताच्या राजाची वाट बराबर तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी. तेन्ना कुसरेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन सासनाक जिवंत असलेल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेपणी दिन वसूंक पावतल्या. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाहार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें त्या पुरबायचे मागणें सांगाता भक्तीपणान मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां ये, तुजी खुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार.
सर्वेस परासर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशी कधी दुखींतल्या अवघडांतल्या आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संतोष समाधान सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भागरे आमच्या सुरवणदरा जेजू क्रिस्ताचे दुसरे येणे बरोवशनोत्र व्यक्तीलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपात कनले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकन्यान सुम्या तुमच्या पवित्र सभेन तुजे वय दवरल्या खंड बवर्तचेर बुरवशीचेर आनी मोगाचेर दयाळ दीस घाल तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी सदांच तिका एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. जीवन जेजूचे शांत समाधान सदां काल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसूं. मायमोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती पटोवया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. सुमी जेसू क्रिस्ता देवाच्या पुता बापाच्या खुशी प्रमाणे पवित्र तुमच्या सहकारांच्या मरणाने पुनर्जीवनपणावरवीं संवसाराक तुवें नवें जिवीत दिलें हे तुजे बोव पवित्र कुडी रक्ता वरवीं सगळ्या आमच्या खोटापणांतली सर आमच्या वायटांतली आमकां निवार सदांच तुज्यो आज्ञा पळोवंक आमकां आदार दी. तुजे सरशिली वेगळी सरूंक आमकां केन्नाच निर्मू नाका. पळया म्हज्या मोगाच्या न्हू मार्तिरांक भोल दिल्लो हस्तो जेजू आमचो सुमी आनी सुरवणदार देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शिळेच्या जेवणाका पयलीं आमी सुमेस्तां सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या अवतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. औत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. उपकारी काळजा वाशी मोना सोम्या करगा दिया. देन्या पासोताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार ताचो बाबुड्या. दयेन आमचे थंय सोम्या आयलाय येन्यान तुज्या आमकां दादोस केलाय. सर्गी खानान आमचें पोशण केलाय. मोगान तुज्या आमकां एक केल्याय. उपकारी काळजा दिनवाशी मोना सोम्या अर्गा दिव्या. देन्या पासोताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार ताचो पावुया. प्रार्थुया. भोव पवित्र बापा तुझ्या भाग्यवंत रक्त साक्षिणींचो उगडास करून आनी तांणी भावार्था खातीर सुसले ते कश्ट उगडास काडून हे पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयता. ह्या दिसाचो आमी भक्तीन उगडास काडटा. तांच्या जैत संतोशान समरमून तांची देख घेवन भावार्थान ती रावंक आमकां कृपा दी म्हणून मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो भरपूर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. मोगा संदेश घेऊन सौम्या आम्ही वेता तुझे कृपे बळान रास तुझे परगडता मसारतान तुझ्या पोषण आमचे केलाय कृपे बेसावानी आमकां तुवें बगलाय. मोगा संदेश घेऊन सौम्या आमी वेता तुझे कृपे बळान रास तुझे परगडता. Mogar putasowe Angkwal Moria Shirvandewana. Bagi kursaची कुर्बान निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतल्यान बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.